योकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। गुढीपाडोळा ग्रामसभेत हॉट मिक्स प्लांट बंद करपाचो थाराव जालो मान्य। काय हॉट मिक्स प्लांट चालकांनी गांवकारांक जिवे मारपाची धमकी दिल्ल्यान तापली पारोडेची ग्रामसभा। काणकोणचो कुसके वाठारांतलो भयानक पूल जाला कुसकुशीत। लोकांनी गाराणे घालूनय पुलाचो प्रश्न तडीक लागनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। कारापूर सरवण पंचायत ग्रामसभा जाली पुलिशेच्या हजेरेत। पंचायत वाठारात इको फार्म प्रकल्पाच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। गुढीपाडोळा ग्रामसभेत हॉट मिक्स प्लांट बंद करपाचो थाराव मान्य जालो। पयली 2 प्लांट आशिल्ले, सध्या पारोड्या कार्यरत आशिल्ले 6 प्लांट आसात। प्रदूषणाक लागून हे ताकतिकेन बंद करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पाड्ड्या हॉट मिक्सिंग प्लांटाक लागून भितरल्या रस्त्यार दर दिसा अवजड वाहनां येरादारी करतात। प्रदूषणांत वाड जायत चल्ल्या, लोकांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। तशेंच ह्या प्रकल्पां खातीर बीडीओन दिल्ल्या परवानगीक जिल्लोधिकारी कार्यालयांत आव्हान दिवचें। काय हॉट मिक्सिंग प्लांट चालकांनी गांवकारांक जिवे मारपाची धमकी दिल्या। ताका लागून हो प्रकल्प सुरू करपाक लोक परवानगी दिवपाक तयार नात। नूतनीकरण केल्ल्या सभाघराची मोडतोड करपाचो आदेश धाडला अशें आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हांणी सांगले। हेर जायत्यो बेकायदेशीर बांदावळी आसून लेगीत फकत आपणालोच नूतनीकरण केल्लो हॉल कित्याक मोडटा। ताणें पंचायतीक प्रश्न केला। ऑलरेडी सेटलमेंटाक आयलो 1 वर्स जालें, 1 वर्स जालें तो गायलो आसा। आनी आतां हांवें जेन्ना कंप्लीट रिनोवेट कंप्लीट जातकच हांवें म्हाका प्रोविजन एनओसी मागिल्ली ऑगस्टान, सेक्रेटरी खबर आसा न्हू तुका? हय, हांवें म्हगे सगळे डॉक्युमेंट लायले आनी म्हाका आनी ही तेज उपरांत ही म्हाका शोकत नोटीस धाडली तुगे डॉक्युमेंट कोण म्हाका तुमी 1 म्हयन्यान म्हाका पर्सनल हियरिंग घेता। हांवें 6 म्हयने मागिल्ले, 6 म्हयने हे कोण हांव मागत ना, म्हाका 6 म्हयने दियात म्हगे ते हांव सगळे डॉक्युमेंट लायसन्स क्लियर घालून हे कोणू दिता, कोणू दिता। पूण तुमी त्या उपरांत म्हाका डेमोलिशन नोटीस काडला, म्हाका फर्स्ट टायम पारोड्या म्हणजे डेमोलिशन एक पोल्युशन जाता हॉल तुम सांगा हांव लोक येगा सांगा आमची जनते पासत कांयच पंचायत करू शकना। व्हिडिओ जर डायरेक्ट डिसिजन घेवपाक शकता। पोल्युशन जो बोर्ड वेगळो आसा, जावं डेप्टी कलेक्टर वेगळो आसा, व्हिडिओ वेगळो आसा। जर आमी जनते जर कॉन्फिडन्सा घेनासतना जर तो अशें डायरेक्ट जर प्रोजेक्टाक जर दिवपा लागले, हे पोल्युशन हे आसा। मागे पर्सनल कोणाचे काय येना, पण कितें लोकांक जर कितें तर जॉब मेळपा बरे प्लांट हाडात तुमी पंचायतीक घालात। कितें हे आमगे रुरल एरिया, डेव्हलप एरिया न्हय। कितें अशें करून प्रत्येक मागे लुगार आसल्यार तो येतलो आनी घालतलो। अशें करून आमगे देवस्थानाक हें जाता आनी आमचे ते एरियाचे इतली 300-400 घरांनी इतले इफेक्ट जाता। पंचायत ही टोटल फेल आसा लोकांचे मुद्दे सोडोवपाक। कसल्याच प्रश्नांची जापो तांचे कडेन ना। राजीनामो दियात आणि घरा बसात, ऐकात आदल्या सरपंचाक। ग्रामसभेक आमी जितली क्वेश्चन घातलेले तो एक तेंचे कडेन आन्सर ना आमकां। एक पासून सरपंचा तोंडांतल्यान जाप पासून भायर सरना। अशें दिसता की ही पंचायत आहा ती इनएफिशियंट, कांयच युजलेस, कांयच कळना। डेव्हलपमेंटान विचारल्यार डेव्हलपमेंट 0 म्हूण सांगता ती। लास्ट 3 वर्सां जालीं हांव इलेक्ट जाल्लेले ऑलमोस्ट। डेव्हलपमेंट 0 म्हूण सांगता। एक प्रोपोजला तेमगे फायल ना, कांय ना। एटलिस्ट प्रोपोजल धाडली म्हूण सांगता।
कितें रिटर्न सबमिशन कर म्हणलें लोकां प्रॉब्लेम्स ना ती कितें रिटर्न सबमिशन कर म्हणली जाल्यार एक तेंचे कडेन रिटर्न सबमिशन ना. सो अशें करून ही पंचायत चलता जाल्यार अशें करून ही पंचायत चलयता जाल्यार गांवची लोकांक हेजे बेनिफीट कांय ना. हांव डिमांड करतां असले जी पंचायत बॉडी आहा तेणी जे तेंचे कडेन फेस करपा जायना आनी एक पासून डेव्हलपमेंट काम करपा जायना ताणें रिजायन जावचें म्हूण. रेजिग्नेशन हेका लागून हॉट मिक्स प्लांटा लागून की तेचो हें केल्लो हांव तें दिवं ना. ग्रामसभे मुखार हाडलें. ग्रामसभे मुखार हाडलो ते लोकांनी तें कोण हूंय म्हणे कोण ना म्हणे तें कोणा गेले सारकें डिसिजन जावन आम तें पेंडींग दवरलें. पेंडींग दवरलें आनी आमी तें दुसरे ग्रामसभेक आपोवन सांगलें. तितून म्हणजे ग्रामसभे जायन ते गेले वचून तो व्हिडिओ गेलो आनी ते गेले दी म्हूण सेक्रेटरी लेटर व्हिडिओ असो मागीर ती सेक्रेटरी 7 दिसां भितर दी म्हूण. आनी आयज कितें जालें? आयज ते सगळे येयले थिंगा ते वाड्या वयले प्रेशर आमकां टूर जाता भुरग्यां सारकें इस्कला वचोंक मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. काणकोणचो कुस्के वाठारांतलो भयानक पूल कुसकुशीत जाला हे गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान दाखोवन लेगीत दिल्ले. लोकांनी गाराणे घातले तरी ह्या पुलाचो प्रश्न जाग्यार पडपाचे नाव घेयना ही कंतीची गजाल. सरकारी अधिकारी पूल पडल्या उपरांत हजर रावतात पूण पुलाची अवतिकाय दाखोवन लेगीत पूल पडच्या पयलीं कित्याक घेयना? थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रश्न. पळयात कड्डम जाल्लो पूल दाखयत आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. काणकोण तालुक्यांतली अत्यंत गरीब पंचायत खंयची आसत जाल्यार ती खोतीगांव पंचायत. आणि ह्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर जवळ जवळ 6 धाकटी पुलां आसा आणि एक मोठें व्हडलें पूल आसा. आनीक ह्या पुलाची सामकीच परिस्थिती इतली दैनंदी आसा ती केन्ना मोडून पडटली हाजी कांय शाश्वती ना. गेल्या त्या पावसाचेर नवरर बड्डे हांगासर एका पुलाचो कान पडलो आनीक पूर्णपणे रस्तो जाम जावन गेलो. त्याच बरोबर मणे भोमड हांगासर आशिल्ली जवळ 3 पुलां लोक आनीक त्याच बरोबर मिडियान बोवाळ मारल्या उपरांत सरकारान ना इलाजान म्हणटा तशी जाग्यार घायली खरी. पूण ह्याच रस्त्याचेर आशिल्ले नवर हांगासरले त्याच बरोबर येडा आणि कुस्के हांगासरली 3 पुलां जी आसा पूर्णपणे सामकीच आतां केन्ना तरी मोडून पडपाच्या धारेर पावल्या. सरकारान खरें म्हटल्यार जेन्ना एक पुलाची जेन्ना परिस्थिती गेल्या त्या पावसाचेर उगड्यार आयली त्या वेळाचेर सगळ्या ह्या पुलाचें इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्लें आनी जे सामकें डेंजर आसा त्याचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण सरकार कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता काय कितें? ब्रिजाक कितें परिस्थिती कितें आहा? एक 50 वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाचें. 50 वर्सां जालीं हांव केल्यार. तर आतां आमी लास्ट टायम आमचो SK पंच पळय आसलो तो आयज ना. ताच्या चेड्यान सुद्दां हो व्हिडिओ केल्लो लास्ट 2 वर्सां पयलीं. पूण तें अजून कांय जालें ना. तर परिस्थिती कितें आहा हेची आतां? परिस्थिती आतां हो मोडून पडपाचो आसा. परिस्थिती आसा न्ही कितें कांय ना. आतां हांगा चिऱ्याच्यो गाडयो येता, कदमा बस चालू आसा आमची, हांगा गाडयो चालू आसताच. पावसा जर भरपूर गाडयो येता हांगा पिकनिके सुद्दां लोक येता. आतां फॉरेनर जावं कोण खूब लोक येता. हांगा वॉटरफॉल आसा त्या लागून हांगा खूब अशा गाडयो येता आनी केन्ना ना केन्ना हांव पडपाचोच आसा. पूण हे वयर कितें लोकांक अशें दिसता कितें? लोकांक हे सगळें कांय ना ताका फक्त हे पळय उरला ते फक्त बेतोच घायलो तो कितें दिश्टी पडटा. पूण लोकांक जे पळय आहा ते सगळें टोटल कोलॅप्स जाला आनी कांय ना. हे पळय हांगा आतां फाल्यां पावसा हांगा उदक सुद्दां येवन हें सगळें हांगा एकटेन जावपाचें आसा. पळय लोकांक सगळें दिश्टी पडटा कशें तें. सध्या हो विशय पंचायतीनी बी आनी खंय खंय सगळ्या जाला. आमी आमचो आदलो पयलीं पंच पळय आसलो पायक ताणें सुद्दां खूबदां हें केलें ताचेर व्हिडिओ केले, पंचायतीक सांगलें, गोवोरमेंटाक सांगलें. ते म्हणटा कितें टेंडर जालें म्हणटा कितें जालें म्हणटा. तांकां खबर आयज जातलें फाल्यां जातलें म्हणून अजून जालेंच ना. आतां 2-3 पूल आसा आमचे ते सेम परिस्थिती ह्या पुलाची. पयर एक खोतीगांव असोच इन्सिडेंट घडलो लास्ट पावसार की लास्ट पावसार तो गेल्लो. पूण आनी एक थोडे जर उदक येतालें जाल्यार तोय पडटालो. पूण आतां गेल्ले म्हयन्याक कितें तरी ताणें रिपेर केला. पूण रिटर्निंग वॉल बांदला ताचो. पूण तो ब्रिज पडपाचो आहा आतां. म्हणजे तूं कितें दिसता गव्हर्मेंट आसा सारकें इन्स्पेक्शन करून सारकें काम करना काय कितें? गव्हर्मेंट कांय हेच घेतना ताचेर एक्शनूच घेतना.
गव्हर्मेंटाक खबर आहा कितलेदां आमी सांगपाचें, सांगून सांगून आमी थकले. आतां व्हिडिओ काडून म्हण कितलेदां काडपाचे, व्हिडिओ काडल्यात जालें, काम करपा जाय न्ही. व्हिडिओ काडून काडून घालता आमी, ते केन्ना याद जालें तेन्ना आयले, ना जाल्यार कांय ना. परत कोणी आवाज उठयलो जाल्यार परत येतले, इन्स्पेक्शन करतले, गेले, जालें म्हणटले. लास्ट टायम तो आमी पंचायती कडेन ब्रिज पडिल्लो तेन्ना नवराक बड्डे थंय लागीत तो, तेन्ना ब्रिज पडले तेन्ना सगळे कोण तलाटी म्हणना, कोण मामलेदार, कलेक्टर, पोलीस सगळे आमी सुद्दां आशिल्ले. म्हाका दिसता नातना म्हळ्यार 1-2 खोतीगांव जे पळय लोक आसा टोटल लोक हांगा थंय हजर आशिल्ले. तेन्ना येवपाक आमकां टायम मेळटा हें पळोवपाक. आनी आयज हें जर पडचे पयलीं कोणूच हांगा पळोवपाक येना. हें पळय कितें जालें तो, हें पडटा, हें सगळें पडटा. हें पळय तें फुडल्यान पळयता पळय कितें जालां तें फुल्ल हें जालां. हें पळय हें कितें जालां पळय, हें पळय राव, हें सगळें गेलां, हें कांयच ना. हें पळय गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. कारापूर सरवण पंचायत ग्रामसभा आयज लोकांच्या मोठ्या संख्येन जाली. पंचायत वाठारात इको फार्म प्रकल्पाच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. ग्रामसभा सुरळीत जावची ह्या हेतान व्हड पुलीस फोर्स ह्या वेळार तैनात आशिल्ले. सरपंच तन्वी सावंत हांच्या म्हणण्याप्रमाण पंचायत वाठारात प्रस्ताव आशिल्ल्या इको फार्माचो प्रश्न थळाव्यांनी मांडलो. तांकां जाय तशें करपाचे यत्न करतले आनी सायट इन्स्पेक्शन करून एनओसी दितले, सरपंचान सांगले. तशेंच उदरगतीचे विशय हाताळपाचे आश्वासन सरपंचान ह्या वेळार दिले. आमची ग्रामसभा मोठी आयज लोकांची उपस्थिती बरी मोठी संख्येन आसलेली. तशेंच ग्रामसभे बरे भाशेन आमची निभावली आनी ग्रामसभेत एक जो विशय आसलेलो 124/0 हो एक लोकांनी प्रश्न काडिल्लो की थंय इको फार्म हाऊस जाता, तेका लागून लोकांची काय विशय आसा, रेस्ट्रिक्शन आसा की तांकां जे जाय तशें तेंच्या ह्या इको फार्मात जावपाक जाय आनी लोकांक हानी जावं उपकारना, जावं तेंचे जे तळे आसा सायडीक ते पोल्युटेड जावं उपकारना, तेंचे अशे खूब विशय आसले. आनी आमी सांगले की जे ग्रामस्थानांक जे तेंच्यांनी मागणी केल्या ती तेंची फुलफील करून आमी थंय इन्स्पेक्शन दवरला आनी इन्स्पेक्शन करून आमी तें दितली, एनओसी दितली. आनी त्याच भायर दुसरो एक विशय आसलेलो तो आयज डिस्कशनाक येवं ना, कारण आयज आमचे ग्रामस्थान अशें जाल्ले आसा की ते फॉल्सली लोकांचे नांवान एप्लिकेशन दिवंक लागल्या आनी लोकांचे नांवां घालून सायनी मारून दिता. तेका लागून अशी आनी एप्लिकेशन आमकां येवची न्हू म्हणून आमी आयज ग्रामसभेन सांगला की असो गुन्यांव तुमी करपाचे न्हू. तेका लागून हो जो कोणी गुन्यांव केला तेजेर आमी आयज कडक कारवाई करतली. आनी त्याच बरोबर लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे विशय आसलेले ते आमी आयज बरोवन घेतले आनी ते बरे भाशेन आमी हाताळटली म्हणून आमी आयज ग्रामस्थानाक सांगले आनी आमची ग्राम सभा बरे भाशेन जाली. आयज आमच्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसलेली. आयच्या ग्रामसभेक 2 विशय येयलेले. एक म्हणजे एक सर्वे नंबर 124/0 कारापूर. ह्या सर्वे नंबरान थोड्या ग्रामस्थांचो एक असो म्हणणें आसलें की ह्या सर्वे नंबराचेर जे फार्म येवपाचे आहा तेका आमचो ओपोज आहा म्हणून. बट थोड्या ग्रामस्थांनी अशें सांगलें की जेन्ना तो इको टुरिजमाचो फार्म जेन्ना येता तेन्ना तो फार्म सरकार मान्यता दिता इको टुरिजमाक, तेन्ना तो हानिकारक आसात जाल्यार बंद करचो, नाल्यार ताका मान्यता दिवची, कित्याक जेणे करून आमचे गांवचे थोडे लोक थंय कामाक लागतले म्हणून. आनी खरेंच जर ताका त्रास जाता गांवच्या लोकांक जाल्यार तो बंद करचो म्हणून. हो एक विशय आसलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पिपळामळ हांगा रान खात्याच्या बेकायदेशीर कामाक लागून वाद निर्माण जालो. पंचायतीन काना मनार घेतले ना म्हण लोकांक कायदो हातात घेवचो पडलो. शेवटाक लोकांनी हे बेकायदेशीर काम थांबयले जाल्यार लोकां विरोधात खंयचेच काम खोपोवन घेवचे ना अशें काणकोणच्या आमदारान सांगले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपले एक धाकटुलें घर बांदपा खातीर नंबर नाशिल्ली JCB हाडली आनीक आपल्या पद्दतीन काम सुरवात केलें. त्या वेळाचेर जेन्ना तिडकिल्ले खोतीगांवच्या लोकांक कळ्ळें हें, तांच्यांनी थंयसर वचून वासपूस केले उपरांत त्या थंयसर उबो आशिल्ल्या गार्डा कडेन घर बांदपाचें
कसलीच ऑर्डर किंवा कागदपत्र नाशिल्ले आणि जेन्ना लोकांनी विचारले त्या वेळाचेर ते हाडपा म्हणून तो थंयसरल्यान गेलो आणि मागीर कसलेच परमिशन ना ह्या धर्तेचेर हे काम थंयसरच लोकांनी बंद उडयलें. आणि जेन्ना बंद उडयले त्या वेळाचेर इमिजिएटली खोतिगांव पंचायतीचे सरपंच वृंदा वेळीप हांकां कितल्याशा फावटी फोन करून आपयले. त्या वेळाचेर तीन येता म्हणून सांगले पूण बेगीन पावलीच ना. निमाणे हांगासर ग्रामसभा आशिल्ली. हो विशय ग्रामसभेक बरोच तापलो आणि खोतिगांव पंचायत वाठारांत फॉरेस्ट जावं खंयचेय डिपार्टमेंट आसूं जो पर्यंत ग्रामसभेक विशय येना लोकांक कळना तो पर्यंत खंयची एक्टिविटी करचे न्हू अशा धर्तेचेर तांच्यांनी ठराव घेतलो. आणि ताचे उपरांत हांगासर गोंय राज्याचे सभापती पावले आणि ताणें सांगले की हे जे फॉरेस्टाचे काम आसा तें ज्या तरेन पेपरवर्क जावपाक जाय आशिल्लें किंवा लोकांक कळपाक जाय आशिल्लें ते लोकांक कळ्ळें नाशिल्ल्यान लोकांनी विरोध केला म्हणजे ते बंदूच आसूं. आणि जर तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हे काम मुखार व्हरून करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी आमचे कडेन एक बैठक घेवची डिस्कशन करचें आणि ताचे उपरांतच हो विशय मुखार व्हरचो. तू कितें आहा त्या जेसीबीन फोड मारलो तेगे ओनर सांगता वचून थिंगा पब्लिक आसा मरे हांगा. अरे बाबा हाय तो वेगळो तेणे आतां वांगडा नंबर केला बाबा नंबर ए बाबा आमकां एक्शन घेवपा पडली लोकल सगळ्या पब्लिकाक. तुम्ही येना म्हणटकीर एक वर तुम्ही पावना जर तुमची गांवाची तुमकां पडून गेलें आसतलें जेन्ना वांगडा जाता तुमकां जेन्ना येना थंय तुम्ही येना म्हणटकीर लोकांक थंय कायदो हातांत घेवपा पडलो. तुम्ही केपेबल ना आसतले हे सांबाळप हे करपाक गांव सांबाळपाक. आज आयतार आसलो आणि हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपले एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लीगल आणि काल हे कळ्ळें काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसली आमकां आणि खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसले आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लीगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून. आणि आयज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयलीं आमकां फोन मारलो आणि आमी आयले आणि आयले नंतर आमी 9:30 सारखे आमचे पंचायती सरपंच आमचे तिका आमी कॉल केले एकदा 2दा 3दा 4दा 5दा कॉल केले ती आयली ना. म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल सेक्टरान आमी हे काम स्टॉप केले आणि त्या गार्डाक विचारले तो आमच्या एकट्या विचारता तू कोण काय विचारपाक गार्ड म्हणटा. आमी गार्डा विचार तुजी परमिशन दी म्हणून सांगले. गार्ड परमिशन दिवपाक शकना. आमी ग्रामसभेक विशय केलो नंतर आमचे लोकल आमदार बी येवन हांगा केले पयलीं लोकांनी हे सगळें स्टॉप केले. आमची एकच म्हणणी आसा की जी कामां चलता जे पंचायतीन खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक जाय. इल्लीगल फॉरेस्ट जे कितें करता लोकांक जे त्रास जावचे न्हय हे पंचायती खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक आमी सांगून सुद्दां आमची सरपंच कांयच लक्ष घालना म्हणून आमी लोकल्सांनी काम स्टॉप केल्लें आसा. मजगती हे काम बंद उडोवपाचो आदेश सभापतीन दिलो. कितें उलोवप करपाचें आसा जाल्यार म्हजे कडेन करचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. ते बंद करता मरे तुझे रिपोर्ट तू कन्वे कर की हांगा कोण आसा सुरेश कोण आसले ताका सांग हांव आयल्लो सरपंचाचो ग्रामसभे विशय आयला बंद करता कितें कम्युनिकेशन करपाक म्हाजे कडेन करता. सरपंचान म्हाका फोन केलो की एडा साकून आनी हांवें साकून मदीं जो पॉयंट आसा त्या म्हणटाचे पॉयंटाचेर हांगा ते कन्स्ट्रक्शन करता म्हणजे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलात कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना. म्हाका जेन्ना कळना फळे हांव फ्री आशिल्लो त्यामुळे तात्काळ हांगा पावलो आणि प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें आणि हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करची बरी आसा न्ही की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो आणि हांव प्रत्यक्षांक हांगा आयला ही भावना तांचे कोण गार्ड आसा ते आसा न्ही तांणी कन्वे करची आणि जेणे करून लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचे काम करचे न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा. आणि त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा तो हायर ऑथॉरिटी तांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. सर आयचो हांगासर स्टॉप करपाक तुमी इन्स्ट्रक्शन दिला. हय प्रत्यक्षांक स्टॉप जाल्लें आसा पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सामकें स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या वूड सूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांतल्यान कितल्योश्योच रेल्वे प्रयागराजांत वचपाक सुरू जाल्यात. गोंयकार व्हडा उमेदीन कुंभमेळ्याक वयतात. पळयात अशीच आनीक एक भोंवडी दाखयता गोवा 365.
तुम्ही पळयतात म्हाज्या फाटल्यान सगळे कुंभ मेळ्याक वचपाक सगळे लोक रावलेले आसा थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर आणि ही सगळी गर्दी आसा ती कुंभ मेळ्याची आसा. तुम्ही पळयतात की प्रत्येक जण सारकी उमेद घेवन येयलेलो आसा कुंभ मेळ्याक वचपाक आणि म्हाज्या फाटल्यान इंतजार करपी सगळे दिसता तुमकां की बरे हौशेन आसा सगळे. केन्ना एकदां रेल्वे येतली, टायम आसलेलो 6:00 आतां जवळ जवळ 9:15 जायत येयली, आजून ट्रेन ना, वाट पळयता सगळे. पण सगळे उमेदीन असल्या कारणान जरी केन्नाय ट्रेन येयली तरी चलता अशें म्हणपी लोक आसा. प्रयागराजान महाकुंभाक संवसारभर सावन लोक वयतात. गोंया सावनय लोक पावल्यात. रेल्वेक स्टेशनार पावपाक सुमार 3-4 वरांचो कळाव जाल्ल्यान लोकांक तका करीत वाट पळोवची पडटा. पळयात प्रयागराजांत वचपाक उमळशिकेन वचपी गोंयकारांक. तुमची ट्रीप कशी जाली आमची बरी जाली. आणि सोय बी कशी जाली जेवणा खाणाची तुमची? बरी जाली. सगळ्यात पहिली जो कुंभमेळा असा हो 144 वर्सांनी येयलो आणि त्या कुंभमेळ्याचे काहीतरी पुण्य आमच्या पदरान पडटले. त्याच्या खातीर सरकारान सुद्धा गोवा सरकारान व्यवस्था केल्या. प्रत्येक आमदारान, आम्ही मांद्रे मतदारसंघातून आसात, आमचो जो स्थानिक आमदार आसा जी दरोलकर, त्याचे धन्यवाद. गोवा सरकारचे मुख्यमंत्री महोदय प्रमोद सावंत यांचे सुद्धा धन्यवाद. आणि उत्तम व्यवस्था आसा. त्या जागेर ट्रेन सुद्धा आमकां AC वातानुकूलित अशा पद्धतीची ही ट्रेन आसात. त्याच्या उपरांत जेवणा खाण्याची व्यवस्था बरी आसा, च्या पाण्याची नाश्त्याची सगळी उत्तम व्यवस्था आसात. पहिल्या सुवातीर आमचे आमदार अगदी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सोशल वेलफेअरचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सराक, तशेंच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि BJP सरकार. म्हाका दिसता बरी सोय केल्ली आसा. ही 3री ट्रेन आमी वयता ती. आणि म्हाका दिसता अशेंच गोंय सरकारान देवदर्शनाक लोकांक व्हरचें आमच्या गोंयच्या म्हणून मागता त्या सरकारा कडेन. देव बरें करूं. प्रचंड स्वामी बळपाटी शिरे अथर्क्यावधूत हे स्मरणगामी अशक्य शक्य करतील स्वामी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. IMD दिल्ले माहिती प्रमाण गोंयांत मुखेलपणान उदेंतेकडले वारे व्हांवता आणि येता त्या दिसांनी सुकी परिस्थिती सुरूच उरपाची शक्यताय आसा. रातच्या सरासरी परस चड तापमान आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकें हवामान असलें. चडांत चड तापमान सुमार 35 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली. धुकें पडटले. उष्ण, सुकी आणि दमट परिस्थिती कायम. सकाळी धुकें पडटले. सोमारचे तापमान 35 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.